सो हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. फ्रेंड्स, कशी आहे तुम्ही सगळी? बरी आहे न्ही? आज भायल्यान जायत पावस पडटा. हांव तुमकां भायलो सगळो हें दाखयता. सो आयज फ्रेंड पावस बरो येयलो चोय. एक्चुअली रातीसान पडटा तो. सगळे केसो हें जालें ते सगळें थोडें तुमकां हांव भायल्यान दाखयता. ते राव. सो हो आतां सद्या अपडेट हा पावसाचो. आनी रस्त्यार बी बरें उदक भरलो हा. मातसो गाडी सांबाळून चलय कित्याक स्लिपर चड स्लिपरी जालो हा चोय. पळयो बरेंच हें जालो हाय. आनी हें उदक सद्या वयरसान उदक येता थिंगसान. पयल्यार कित्याक आख्खो दोंगर तो ते वाटेन. आनी चोय हळयो केसो हें जाले ते आख्खे चले. आनी सगळें हें जालो हा. हिंगा एक बरणी झाड आहा चोय. ताका लागून चोय सगळें फुल्ली हें जालो आहा. दाखयता तुमकां राव. गाडी फ्रेंड सकाळ सारके चलय. हेच थिंगान केसो उदक भरला चोय. गाडी सकाळ चलय सारके चले. मातसो सकाळ त्या भायरान रावपा जायना आयज, सारको चड आहा पावस. आल्ल्यान उदक भरलो आहा. आल्ल्याम हायवेर उदक भरलो आहा सारकें. लेपो घालू. लेपो बरे ताजे लेपो ते केसरी लेपो 100 लेपो 100. आणि ही सुंगटां कशी? 100. आणि हे बांगडे 100. आणि हे बी हा 200. आणि हे बारीक ताल्ले हा. आणि हीच पापलेट हा. पापलेटा ओके ओके. चढ लागलं रे. नुस्तेकार येयलो फ्रेंड्स. असं गेलो तर नुस्तें घेवन येयलो. आनी आतां पावस मातसो लेस जालो हा चोय. मातसो उणी जालो पूण तरी पूण येतो पावस येतलो.